कंटिन्युअसली आज 3 मिटिंगो जाल्यो. एक म्हणजे PWDची मिटींग, पुराय उदकाची जी शॉर्टेज आसा गोंयांत ह्या संदर्भातली सगळे ई PC आनी कन्सर्न इंचार्जीस सगळे आशिल्ले. सगळ्यांत व्हडली शॉर्टेज आनी प्रॉब्लेम जो आसा तो बार्देस तालुक्यान आसा. आफ्टर बार्देस थोडोसो प्रॉब्लेम आहा तो 70 आसा. बाकीचे कडेन व्हडलोसो प्रॉब्लेम ना. पण एट प्रेझेंट सगळे काडल्या उपरांत आमची रिक्वायरमेंट जी आसा इज 589.71 MLD ही आमची टोटल स्टेटीची रिक्वायरमेंट आसा. एट प्रेझेंट आमी सप्लाय करता 513.38 MLD हे उदक आमी सप्लाय करता. 76.33 MLD ही आमची शॉर्टेज आसा. बट भितरली मेन म्हटल्यार तशी बार्देसान आसा. बार्देसान तांकां इन्स्ट्रक्शन्सूय दिले आतां. बार्देशांतलो मायक्रो प्लॅन जो आसा बार्देस तालुक्या पुरतो 7 कॉन्स्टिट्युएन्सी हो 8 दिसांनी परत तयार जाता. 31 मार्च पयलीं बार्देसान आमी अप्रॉक्सिमेटली 10 MLD उदक एडिशनल जनरेट करता, वीच इज 5 MLD एट अ पर्वरी प्लांट. आनी बाकीच्यो उरलेल्यो आमच्यो रुरल स्किम्स आसा तितून शिवोले, सालिगांव आनी शिवोले आनी सालिगांव म्हणजे आमच्यो वॉटर फिल्टर बसयता एका तळ्याक आनी आमचे हितूंतल्यान आमच्यो ट्यूबवेल तातूंतल्यान उदक काडून बार्देसांतलो प्रॉब्लेम हो 31 मार्च पर्यंत 100% कंप्लीट जातलो. पण मीनवायल तांकां इन्स्ट्रक्शन दिला की सगळे शॉर्टलिस्ट करून रिजॉल्व करपाचें आनी 8 दिसांच्या भितर परत रिव्ह्यू मिटींग जातली. 70 प्रॉब्लेम आमी एक आमचे मायनींग पीट आसा तितूंतल्यान आमी 10 MLD उदक काडून प्युरिफाय करपाचें ठरयलां. तें जवळपास एप्रील म्हयन्या पर्यंत जाग्यार पडटलें. थंयसर एक 7 MLDचो शॉर्टेज आशिल्लो तेचे रिजॉल्व जातलो. रेस्ट ऑल उदकाचो व्हडलोसो प्रॉब्लेम ना. रिगार्डींग द सेकंड मिटींग जी आशिल्ली जेट इज एनिमल बोर्ड, त्या मिटिंगेक गोंयांतले सगळे ज्यो जितके आपले स्टेक NGOs हितून काम आनी NGO फिल्डान काम करता, क्रुएल्टी टू द एनिमल्स हो विशय ताचो म्हत्वाचो आशिल्लो. हांवें इन्स्ट्रक्शन्स दिला एनिमल वेलफेअर बोर्डाचे जितके जाण आसा तितके जाण सगळ्या कडल्यान इन्स्ट्रक्शन दिला की क्रुएल्टी टू द एनिमल कशा पद्दतीन आमी कमी करपाक शकता किंवा आमी न जावंक जायना हाची काळजी घेवची. स्टेक कॅटलच्या बाबतींतल्यो सगळ्यो स्कीम येवजण्यो ही थोडीशी स्कीम हे फावटी मॉडिफाय करपाक लायल्या. आतां ताका फ्रॉम द डिपार्टमेंट टू द पंचायत किंवा म्युनिसिपालिटी आनी मागीर तांकां वयतले पयशे लॉंग प्रोसेस जातलो. तो कटशाट करून तांकां डायरेक्टली फ्रॉम द वेटरनरी डिपार्टमेंट टू दॅट NGO ते केला जेणे करून तांकां बेगिनात बेगीन पयशे मेळटले आनी ताची स्कीम जी आसा ती स्ट्रीमलायन जावपाक. बुल फायटाचेर विशय काडलेले. बुल फायटाचो तेंच्यांनी विशय काडलेलो. तेंच्यांनी बुल फायटा खातीर हांवें इन्स्ट्रक्शन दिला पुलीस डिपार्टमेंटाकूय सांगपाक लायला. आमचो जी टीम आसा ती बी तितूंतल्यान काम करता. इलिगल पेट शॉप्स हय, इलिगल पेट शॉप्स बरेच चलता वीच इज अगेन द क्रुएल्टी. आमी जाल्यार एक तर ते रेग्युलरायज करप नॉर्म्स तेंच्यांनी कितें आहा ते क्लियर करून, अदरवायज ते बंद करप. तांकां टायम दी म्हणून सांगला हांवें. तांच्यांनी कॉम्प्लायन्सीस कितें आहा ते कंप्लीट करप आनी ताच्या उपरांत तेंच्यांनी शॉप्स फुडले चलोवपाचे असं. आतां एक मिटींग आसा थर्ड मिटींग जी आसा गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची वेरियस उरलेली डिपार्टमेंट वीच इज रिलेटेड टू द नेव्ही, डिफेन्स, NCC, NSS, स्काउट गायड, INS मांडवी हाच्या संदर्भातली आनी स्पेशली वीथ नॅशनल वॉटर स्पोर्ट्स हाचे डिपार्टमेंट्स ताचेर वेरियस प्रोग्राम्स. इवन दो आमचे नॅशनल वॉटर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हे MBA, PhD हे प्रोग्राम ऑर्गनायज करता. बट बरेचशे जाण गोंयचे खूब कमी भुरगे ते एडमिशन घेताना दिसले. इवन दो ते 8 दिसाचे किंवा 3 दिसाचे वेगळे सर्टिफिकेट कोर्स स्पेशली इन डायविंग आसतले किंवा स्पेशली वॉटर स्पोर्ट्स रिलेटेड आमचे वॉटर स्पोर्ट्स नॅशनल डिपार्टमेंट जे आसा हे ताचे पुराय डिपार्टमेंट थोड्या दिसा भितर फूल फ्लेज ऑफिस तेंचे दोना पावला हे कार्यान्वित जातले. NCC मॅक्झिमम कॅडेट वाडोवपाचो प्रयत्न आसा की मॅक्झिमम भुरग्यां कडेन NCC, NSS आनी स्काउट गायड हे चडांत चड स्कुलांनी पावचे हाज्या खातीर आमचो प्रयत्न आसा. आतां पर्यंत 2700 सुमार ते मॅक्झिमम स्कूल कॉलेजींनी आनी तांच्या मदलें कॉर्डिनेशन हे जाल्ल्या कारणान आमी जेका म्हणटा की नॅशनलिजम हो चडांत चड भुरग्यां पर्यंत पावपाक जाय. डिफेन्स आनी हातूंत चडांत चड यूथ हे पार्टिसिपेट जावपाक जाय, वचपाक जाय. आमच्या गोंयच्या स्किमीचो जो डिफेन्सान जॉईन जाता किंवा शॉर्ट टर्म आनी लाँग टर्म ड्युरेशन ऑफ कोर्सीस 2 लाख 1 लाख आनी 50,000 पण हार्डली 4 किंवा 5 भुरगे हे वर्सांतल्यान जॉईन जातात. चडांत चड भुरगे हे डिफेन्स, नेव्ही ह्या क्षेत्रांत वयतले म्हणून हे कॉर्डिनेशन आशिल्लें. तेंचो करियर गायडन्स म्हणून सुद्दां ह्या कॉर्डिनेशनची तांची मिटींग जाल्या उपरांत ताचो फायदो हो खुबश्या युथाक किंवा एड्युकेशन सेक्टरांत आसलेल्या खुबश्या भुरग्यांक करियर चूज करपा खातीर नेव्हीन आसतलें, डिफेन्सान आसतलें किंवा ह्या बाबतींत जावपाक शकता हाजी इन्फॉर्मेशन सगळ्या पर्यंत पावपा खातीर ही घेतलेली मिटींग आशिल्ली. ओके, मायनिंगाची आसा सर म्युन्सिपालिटी हेचे रिजर्वेशनाचे जालें बरें.